त्रास दिला ती तुम्ही दोघांनी किचनात चला. तुम्ही तुमचे काम करा. दर एका मनशान चूक वेगळे वेगळे सोदले. तुवें चूक फकत पयशान सोदले, फकत पयशान. म्हाका सूख जाय, म्हाका सूख जाय. आसूं मा. हांवें कोणाक नाल्यार तांकां हांव परतो पयशे दितलो. फाल्यां म्हाका 50 CR येवपाचें आसा. म्हाज्या पुताक कळ्ळें की म्हाजे काय कितें हे दुयेंसां जाल्यार चल तो हेट करतलो. मागीर तें म्हाका सूख मेळचें ना. म्हाका तें सूख मेळचें ना. म्हाका तें सूख मेळचें ना. म्हाका तें सूख मेळचें ना. विचार करनाका. म्हाका तें सूख मेळचें ना. म्हाका तें सूख मेळचें ना. म्हाका तें सूख मेळचें ना. कोण ना टीव्ही आवाज कित पडलो. रिमोट घेवन आसलो. कित पत्ता रिमोट घेवन. तोय आसले. मागीर लाद्या अंगाल पण चाडयतालो. कोण ना मरे आत्ता अंदालो भितर गेला आसतालो. राव दाखयता लाप्या राम पादराव. खूप वर्ष लागली. आणि ह्या फावटी बीन जर आम्ही तांचो बदलो घेना जाल्यार तांची एक रिसर्च करून कांयच फायदो ना. तेणी आपल्या सुखा खातीर आमचे सुख आमच्या कडल्यान पयस गेले. तुका याद आसा तुमचे ते शेतान त्या आंब्या पोंदा आमी खेळटाली. अख्खे भुरगेपण आमी थंय सारले. तो म्हाका जाय. ताका कोणी सोदून हाडला ताका हांव लाखांनी पयशे दितलो. ताका लाखांनी पयशे दितलो. नाजाल्यार एक काम कर, तेंच्या घरात कोण माय पाय भयण भाव आसा तांकां उकलय. म्हाज्या कडेन फ्रॉड करता. आता तरी सोड लोकांक नाडपाचे. त्याचे माय पाय त्रास देऊन तुका कितें मेळटले? सोड आता. म्हजे कडेन फ्रॉड केला तेणे. तुवें करूं ना फ्रॉड लोकांकडेन. कालच तुका सोबत पडलेले आनी आयज तूं परत तेच करता. ती चड उलयता. हांव चड उलयता काय तूं चड
सगळे फोटी हांव तुमकां सदांच विचारतालो हे तुवेश म्हाका कशें आयले पूण तुमी म्हाका केन्नाच सांगलेलें ना मामा तुका दिसोंक ना सांगू बाबा हांवें तुका सांगलेलें तो तुजो नाल्या म्हाका मारता आशिल्लो म्हाका जल्मा काडून तुमी म्हजी वाट लायली आयज हांव कसलेंच काम सुकान करूंक शकना केन्ना कोणाक रेस्पेद दिवंक पावोंक ना सांग तुवें कांयच मेहनतीन करूंक ना तूं फक्त प्लीज आडे न्ही तेका प्लीज माझ्याकडे चलपाक जायना हांव तेका पत्ते पयशे दितलो